सगळे जाण आमी हांगा एकठांय जाल्लेले आहा. कोल पोल्युशन आणि बॉक्सायट पोल्युशन, बॉक्सायटाची आता बोट लागलेली आहा आणि केप सायज वेसल घेऊन येयल्या ते आता. आमी हेच्या पयलीं खूब फावटी बोवाळ केलेलो, इवन हांगासर पब्लीक हियरिंग सुद्दां जाल्लेले आणि इल्लिगल ड्रेजिंगाचेर इशू उलयताले लोक खूब सारके. ते इल्लिगल ड्रेजिंग कित्याक करताले न्हू ते आयज कळोन चुकले की हे केप वेसल्स हाडपाक कळ्ळें तुका. 1 लाख टन, 2 लाख टन, 3 लाख टन. सो आयज सरकार जे आहा न्हू हे आपली मनमानी करपाक उठल्या आणि आयज जे आमी हांगा येयल्यात न्हू, आयज आमच्या वास्को सिटींतल्यान तेंच्यांनी परत ट्रान्सपोर्टेशन चालू केलां कोळशाचें. कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन सारकें डेंजरस ट्रान्सपोर्टेशन. कितें आयज तुमी हांव उलयतना तुमी पळयलें आसतलें की कोल स्पिलेज कशी रस्त्याचेर पडटा. हांवें एवरीडे दाखयलें कोल स्पिलेज खंय रस्त्यार पडटा आणि तेजो पावडर जावन आमी ब्रीथ करता म्हणून. हांवें प्रोटेस्ट सुद्दां केलो तेचेर आणि हांवें तांकां रिक्वेस्ट सुद्दां केली आहे ट्रान्सपोर्टर आहा तांकां की तुमी जे गाडये सोडटात न्हू ते मागीर गाडये वतकूच ती स्पिलेज पडटा ती सारन मारा आनी क्लीन करा म्हणून. पूण हांकां कोण दखल घेवंक सोदिना. ट्रान्सपोर्टरांची भाशा कितें, कोणाक पोल्युशन जाता ते आमी पळयतले, कितें तुमकां जाय तें करा म्हणून. आणि अशें आयकूंक येता की शंकर पळजीच्या नांवाचेरूय भितर हे ट्रान्सपोर्टर सांगतात तांकां अदानीक बीन की आमी हे प्रोटेस्टर आहात न्हू, एजिटेट करतात. फॉर एक्झाम्पल शंकर पळजी जावं बालन जावं हांकां आमी हँडल करता म्हणून. आतां कोण कोणाक हँडल करता तो पळोवया न्हू. आयज आमी हो ट्रान्सपोर्टेशन बंद करपाचो ठरयला हांगासर. ट्रान्सपोर्टेशन हो जावचो ना. कित्याक ऑलरेडी सिटीन इतलें पोल्युशन जाल्लेलें आहा सारकें. आयज आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आहा, कितें लोक आतां मार्केटान येता, कितें आमचें फीश मार्केट आहा, व्हेजिटेबल मार्केट आहा, तेचेर सगळो कोळसो आनी हे बॉक्सायड मरे हे आमी खावपाचें. हे आतां जे आमचे सरकारी अधिकारी आहात न्हू, कितें हे कोणी मातशें एन्क्रोचमेंट केलें तेची भाजी बिजी बीन उखलूंक जाता. म्युन्सिपाल्टीन सुद्दां दखल घेवपाक जाय की आयज पोल्युशन कितलें जाता तें. आमदारान दखल घेवपाक जाय पोल्युशन कितलें जाता तें. कितें तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी ती. कित्याक सांग आमी तुमकां निवडून हाडटा आमचें बरें कितें वायट तें चिंतपाक. तुमी आमचें बरें चिंतीत ना, आयज तुमी सगळें आमचें वायट चिंतपाक उठले. आयज लिटरली आमची जेटी वाठारान बोगदा वाठारान कोळसो लोक ब्रीथ करता मरे. आमी डेली बोवाळ घातला हे पोल्युशनाचेर. आमकां कोळसो नाका म्हणून हांगासर. आयज हो हेझार्डस कोळसो तुमी हँडल करतात न्हू, हेतून आमकां तुमी फक्त दुयेंसां दिल्या आणि सरकार जबाबदार आहा हेका. सीएमान हेचेर एक्शन घेवपाक जाय. आयज हांव एक्चुअली डेली बोवाळ मारतालो, आयज लोक विटलो सारको मुर्मुगांवचो. न्हू सगळे आमचे फ्रेंड सगळे बरे मागपी सड्यावयले लोकल मुर्मुगांवचे हे आयज येयले आपल्या हक्का खातीर की आमकां हे पोल्युशन नाका म्हणून. आणि आमी आयज हे गाडये बंद करपाचें ठरयलें. आमी हांगासून हांकां मुवमेंट करूंक दिवचे ना आणि हांकां मुवमेंट कोणी करपाक दिला न्हू ते कळोंक जाय आमकां. पुलिसांनी करूंक दिला, खंयच्या अथॉरिटीन करूंक दिला हांकां तें आमकां कळपाक जाय. सो आमचो आयज निश्चय ठाम आहा वास्कोच्यान सिटींतल्यान कोळसो बॉक्सायट हे जे हेझार्डस प्रोडक्ट आहात हे मुवमेंट जावचे ना आणि तुमकां मुवमेंट करपाक जाय. तुम्ही जो आता फ्लायओव्हर बांधला नाल्यार दुसरो तुम्ही रूट केला, एमपीटीची कनेक्टिव्हिटी दिल्या न्हू त्या रुटांच्यान तुम्ही करा जो रूट तुमकां आहा तो. कित्याक हो जो रूट आहा न्हू हांगाच्यान तो वयर चिखले मेरेन 5 किलोमीटर हो डेंजरस रूट. कितें हो कोल पोल्युशन म्हटल्यार आमची डेथ. आणि आयज हे दादागिरी करून जो सिटींच्यान करूंक सोदतात न्हू करूंक दिवचे ना आमी. बंद म्हटल्यार बंद. आयज आमी हांगासर येयल्या. आयज सदांच अशें दिसतालें की शंकर पळजी एकटोच बोवाळ मारता, पण आमी शंकर पळजी खूब फावटी पळयला. पण आयज आमकां आमच्या मनान अशें दिसलें की हांवूय एक शंकर पळजी. आयज शंकर पळजी बोवाळ मारता. म्हाका दिसलें आयज हांव एक शंकर पळजी. पण हांव इतलें सांगूंक सोदता हांव शंकर पळजी खातीर इतल्या खातीर येयला की आयज एक कोल ट्रान्सपोर्टेशन आनी येदी व्हडलीची बोट एक लागलेली आहा. 1,70,000 टनाची बोट लागलेली आहा बॉक्सायडाची. ही बोट आणि तो कार्गो म्हणटा तो बॉक्सायड एकदम खतरनाक बॉक्सायड कार्गो तो सिटींतल्यान वचपाचो आहा अशें आमकां शंकर पळजीन सांगलें. पण आयज आमी शंकर पळजीक सपोर्ट करपाक येयले हांगासर. हो कार्गो कोळसो आणि जो बॉक्सायड कार्गो आमी सिटींतल्यान कसोच वचोंक दिवचे ना. तेंच्या खातीर एक वयल्यान हायवे केल्लो आहा, तुमी त्या हायवेन चला. पण ह्या सिटींतल्यान आमी तुमकां कशेंच वचोंक दिवचे ना. कित्याक ह्या सिटीन मार्केट आसा, स्कुलां आसा, पुलीस स्टेशन आसा आनी रस्तो सगळ्यान धाकटो आसा. तेच्या खातीर ह्या सिटींतल्यान आमी ह्या ट्रान्सपोर्टेशन करून दिवचे ना. देव बरें करूं. च्या पयलीं आमी पळयला कितलेशेच एक्सिडंट जाल्लेले आहा ड्यू टू दीस हेवी ट्रान्सपोर्टेशन. सो आमी तेका लागून बंद करपा खातीर रस्त्यार उतरलेले आहात. आमकां गरज आसा की सरकारान ह्या गोष्टीची दखल घेवपाची आणि ताबडतोब हेच्यार निर्णय घेवपाचो. हेका अल्टरनेट वे सोदून काडपाचे आणि ताबडतोब निर्णय घेवन तेचे मार्ग काडपाचो. वास्कोसून ट्रान्सपोर्टेशन करप हो योग्य निर्णय न्हू आणि आमी हेचो निशेध करपा खातीर आमी सुरू करप. पण हांगा आमी प्रोटेस्ट करपाक येयला म्हटल्यार कितें, हे जे पोल्युशन जाता कोळशाचे बॉक्सायड ते आमी म्हणटा की हे जे ट्रान्सपोर्टेशन जे सिटींतल्यान जाता ते आमी बंद करपाक येयला. की 2 वर्सां जालीं हे ट्रान्सपोर्टेशन सिटींतल्यान बंद आसलें. ते मदींच अचानक कित्याक चालू केलें, तांकां कसली तरी गरज पडली. गव्हर्मेंटान इतले पयशे मोडून म्हटल्यार मिनिमम 500 कोर्साचो ब्रिज बांदला, तो तुमी कित्याक पॅसेज यूज करना. हांगा सिटींतल्या लोकांक कित्याक त्रास दिता. आनी सेकंडली म्हटल्यार हांगा सिजन चालू आहा टुरिस्टांचो आनी आमचे रस्ते धाकटे आहा, सारके कंजेस्टेड आहा.
पयलीं कितले एक्सिडंट जाल्ल्या, कितल्या जाणांचो जीव गेल्ल्या, कितले जाण इंजर्ड जाल्ल्या, तरी हे ट्रान्सपोर्टेशन सिटींतल्यानूच व्हरता. आता तेंचे ते लोकल लिडर्स आहात तेंचे ट्रान्सपोर्ट आहा ते बॉक्सायट आनी कोल पोल्युशन जाता म्हणटा ते. सो आतां हे आमी MLA तांचे कन्सर्न MLA आमी इन्फॉर्म करतले की तांचे कितें मॅटर आसा तांकां कन्सर्न हेका तुमी पुटअप करा म्हणून. आतां ते म्हणटा की आमकां पोल्युशन जाता, सगळ्यांक डिस्टर्ब जाता आनी रोड आसा तो दुसऱ्या रोडाचेर व्हरा, अल्टरनेट रोड सिटीच्या रोडार हाडनाका. सो आमी हे MLA घेवन मागीर RTO बी आमचे ऑफिशियल्स आसा सगळ्यांक दोन्ही MLA घेवन आमी डिसायड करतले फर्दर तेंचो ट्रान्सपोर्टेशन कसो मूव करपाचो. कित्याक लोकांक इनकन्विनियन्स नाका आनी आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आसा केल्लो तो यूज करपाचो. सो लेट्स सी कशें जाता. आतां कितें वॉर्निंग दिली तुमी? आतां तांकां म्हणटा कोण लॉ अँड ऑर्डर हातीन कोण घेवचो ना, तुमी कितें प्रोटेस्ट करता तुमचें कितें आसा तुमी करा, बट अननेसरी म्हाका हांगा जर दुसरो ट्रान्सपोर्ट कोणाक आडोवपाचें हांगा तांकां आमी एक वॉर्निंग दिला आनी कितें समज भानगडी करता जाल्यार आमी लिगल एक्शन घेतले.